नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमकां येवकार. सद्याक एक गोंयांक जे राजकारणाचे जो विशय चालू आसा तो म्हणजे काँग्रेसीन आपलो जो प्रदेशाध्यक्ष बदलला आनी गिरीश चोडणकर हांकां अध्यक्ष केल्यात आनी ताका लागून काँग्रेसी भितरच एक गट असो आसा की ह्या अपॉइंटमेंटाक विरोध करतात. ते विरोध करतात तातूंत एक ते म्हणटात की आमकां ताका अपॉइंट केलो म्हूण कांय नाशिल्लें, पूण जे पयलींचे जे अध्यक्ष आशिल्ले अमित पाटकर तांकां कमीत कमी सांगपाक तरी जाय आशिल्लें. आमचो कॅप्टन विर्यात म्हणटा की अशे बदल जातले हाजे विशीं कांय चर्चाच जावंक ना. सो एकंदर अशें दिसता की काँग्रेसीकूच भितर सद्याक घुसपट आसा काय कितें. आनीक 6 म्हयन्याचेर इलेक्शन आयिल्लें आसतना, विधानसभेचें इलेक्शन आयिल्लें आसतना काँग्रेस जो प्रमुख विरोधी पक्ष आसा तातूंत भितर अशी ही परिस्थिती आसा. सो ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर चर्चा करपाक आज आमी आपयल्यात ते गोंयच्या युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित बाबनायक हांकां. अर्चित, येवकार तुका. अर्चित, खरें आज हांव गिरीशाक आपोवपाक आशिल्लो, कारण एलिगेशन जाता ते गिरीशाचे जातात. पूण गिरीश सद्याक म्हाका दिसता चेन्नय आसा. बरोबर. सो आनीक तूं नाही म्हणल्यार गिरीशाक लागींचो. सो तुका एखादी तूं ताका एखादी बरे भशेन डिफेंड करपाक, डिफेंड अशें म्हणटा तुका, पूण खरी जी परिस्थिती आसा ती लोकां मुखार हाडपाक शकतलो अशें दिसता म्हूण तुका हांवें आपयलां मुद्दम हांगा. बट एक सांग, सद्याक आतां गिरीशाक अपॉइंट केलो आनी ताज्या फाटल्यान काँग्रेसी भितरच जो वाद आसा तो पयल्यार कितें म्हणपाचें? काँग्रेस सद्याक आसा, एकठांय आसा काय कितें दिसता तुका? सी, म्हाका तरी दिसता आमचो पक्ष आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते एकठांय आसा. बिकॉज ज्या दिसा ताणें चार्ज सुद्दां घेतलो त्या दिसा काँग्रेस ऑफिस सुद्दां भरिल्लें. तुमी पयला आसतले, तुमच्या रिपोर्टरान कवरय केला. काँग्रेस ऑफिस म्हणटा ते सामकें भरिल्लें. खूब लोक आयले, प्रत्येक गांवांतल्यान, प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान थंयचे कार्यकर्ते आयले तांकां विश करपाक. आनी इट वॉज अ रिवायव्ड, डेफिनेटली अ रिवायव्ड एनर्जी. बट दॅट डज नॉट मीन दॅट पयलींचे जे आमचे प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले अमित पाटकर ताणें बरें काम केल्लें. ताणें जेन्ना 22 आमी सत्ता करपाक पावना, ताणें जेन्ना वेन ही ऑल्सो टूक चार्ज, ताणें कशें तरी ही टूक अ चार्ज इन अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन. म्हणजे तेन्ना पक्षाची स्थिती बरोबर नाशिल्ली. ताणें 4.5 वर्सां खूब बरें काम केलें. ताणें वचून प्रत्येक ही ट्रायड ताज्या ओन कॅपॅसिटी प्रमाणे, ताज्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें केलां काम. आनी हांव ना म्हणना, बिकॉज ही टूक द चार्ज इन अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन वेन द पार्टी वॉज अनस्टेबल. ताणें काम केलें आनी आतां चेंजीस म्हणटा ते जात असतात पक्षान. आज गिरीश बाब आसा, ते पयलीं अमित आशिल्लो, ते पयलीं आनी कोण आशिल्लो, आनी फाल्यां आनी कोण आसतलो. सो दिस चेंजीस हॅव टू कीप हॅपनिंग. अँड वॉट एवर द चेंजीस आर हॅपनिंग, जे काँग्रेसचे मूळ कार्यकर्ते आसा, जे काँग्रेस आयडियोलॉजीचे आसा लोक, ते चेंजीस एक्सेप्ट करता इन वॉट एवर सिच्युएशन. तूं म्हणटा काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आहा ते एक्सेप्ट करतात, बट पूण तुमचे लिडर्स आसात ते ओपनली सांगपाक लागल्यात की ना, हे ताचो एक मेन आक्षेप आहा की जेन्ना खंयच्याय पयलींच्या अध्यक्षाक तूं सकयल देंव म्हणून सांगता, दुसरो कमीत कमी तांकां सांगपाचें आसता अशें म्हणटा. आतां हो फकत तुगेले जनरल सकयल्या लेवला वेल्या कार्यकर्त्या कडल्यान आयिल्लो हें न्ही, कितें आमचो कॉमेंट न्ही. तुमचे खासदार जे दिल्लीक अधिवेशनाक आसतात ताणें बसून म्हणलां की हो विशय आपल्या कडेन चर्चेक येवंक ना, विर्यातान म्हणलां. सो अशें जर आनी एक हें आसा की हो जो निर्णय आहा तो सामको रातचे डिक्लेअर केला. म्हळ्यार त्या जेन्ना हो आमचो निर्णय डिक्लेअर जाला तेन्ना अमित पाटकर हो आमच्या मडगांव रवींद्र भवनाक तियात्र पळयतालो. सो फॉर हिम इट्स जस्ट लायक अ सर्जिकल स्ट्रायक केल्लो पळय तसो ताजेर एक सर्जिकल स्ट्रायक जाल्ल्या भशेन. सो वॉट यू फील दॅट कमीत कमी सांगप हे तरी आसपाक जाय. नो, आय बिलीव, आय नो फॉर अ फॅक्ट की आताच न्ही, ह्याच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना प्रदेश अध्यक्ष जेन्ना बदलतात, AICC आमची सेंट्रल लिडरशीप सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेता आनी ते आपयतात. आनी अशें न्ही की आज आपयतले फाल्यां चेंज करता म्हणून सांगतले. आय थिंक इट्स अ लॉंग डिस्कशन वीच हॅपन्स ओवर फ्यू मंथ्स, टायम एंड अगेन. कित्याक खूब फावटी आमचे आमदारी जावं, आमचे MP जावं, सगळे आमची लिडरशिपा मेळत असतात. सो हो डिस्कशन आतां ज्या प्रमाणे म्हाका खबर आसा, हांव त्या मिटिंगेक काय नाशिल्लो, बट वॉट आय नो इज दॅट तेंचे डिस्कशन जाल्लें आनी तेंचे आशिल्ले मनान की ओके, एक रिवायव आतां 4 वर्सां जालीं, अमितान काम केलें, आतां दुसऱ्या मनशाक हाडचो. ते हरशी
3 वर्सां 4 वर्सां एक प्रत्येक आमचे स्टँडर्ड असता अध्यक्ष एव्हरी 3 to 4 years ते कीप चेंजिंग अनलेस देर इज अ व्हेरी सिच्युएशन इज लायक दॅट. सो म्हाका तरी दिसता की सगळे डिस्कशन जाल्ले पण आतां. ते सर कॅप्टन विर्याद जो तुमचो खासदार आसा जो दिल्ली कडेन बाकी सेंट्रल लिडरशीप कडेन कनेक्ट आसा हय. तो स्वता सांगता की अशें कांय जावंक ना म्हणटा. हाऊ यू विल आन्सर इट? कॅप्टन विर्याट इज आमचो साऊथ गोवाचो खासदार आणि तो ग्राउंड लेवलाचे मनीस आणि इज व्हेरी वेल कनेक्टेड विथ आर एंटायर साऊथ गोवा टीम, नॉट जस्ट साऊथ गोवा. इज काँग्रेसीचो MP म्हणपाक No, शकता. he is connect with the central leaders He has also. connect with the central leadership also. सो म्हाका आतां कॅप्टनच सांगपाक शकतलो ते की तो खऱ्यांनी ताका घेतलो कॉन्फिडन्सान काय ना. म्हाज्या मते ते आशिल्ले ते खूब फाटी मिटिंगे बी वताले, बट आय डोंट नो आतां खंयचे टॉपिक कितें डिस्कस जाला. सो आय एम नॉट द रायट पर्सन टू आन्सर दॅट बिकॉज हांव त्या मिटिंगेक स्वता नाशिल्लो. What are the But- timing of announcing that? नो तशें काय ना. आमचे अनाउन्समेंट असता पळय, आमचे एक ऑफिशियल हँडल असता INC संदेश म्हणून, तेजे वयर अनाउन्समेंट जाता. ते अनाउन्समेंट सद्दां युजली सांजेच जाता 8-9 कित्याक. आनी त्या दिसा म्हाका दिसता AICCन एक मिटींग आशिल्ली जी विच गॉट डिलेड अँड गॉट फिनिश्ड बाय सम 7:30-8 म्हणून ते 9:30 कितें. बट आमचे सगळे जे ऑर्डर्स असतात ते मोस्टली रातचे येता ना केन्ना केन्ना सकाळी येता. सो इट इज नथिंग टू डू विथ द टायमिंग ऑफ द ओके, ऑर्डर. पण अशें जेन्ना आमचे इलेक्शन एक 6 ते 7 म्हयन्याचेर विधानसभा इलेक्शन जाता तेन्ना अकस्मात प्रदेशाध्यक्ष चेंज करप हो एक जर 1 वर्स किंवा 1.5 वर्स पयलीं जर केल्लो जाल्यार दिसपाक लागतलें हे 6 म्हयने आसतना हो चेंज जाला. एक दुसरें म्हणटे अशें चेंज करपाची गरज आशिल्ली काय कितें? चेंज करप म्हळ्यार आतां तुमकां हांव उदाहरण दिता. AICCन इवन 2 2 महिन्या म्हयन्या पयलीं जे झारखंडान सुद्धा केला. झारखंडान सुद्धा 2 महिन्या पयलीं केला. 1 महिन्या पयलीं केला असले थोड्या राज्यांनी. सो इट इज देअर प्रेरोगेटिव्ह वेन टू डू इट अँड हाऊ टू डू इट. हाऊ मच इट इज गोइंग टू इफेक्ट आय डोंट थिंक इट इज गोइंग टू इफेक्ट एट ऑल. ओके, बिकॉज इट इज जस्ट द चेंज ऑफ चेअर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त दुसऱ्या मनशाक दिता. बट आमचे कार्यकर्ते आमचे सगळे तसेच उरतात न्ही, त्यांची काय जबाबदारी चेंज जायना. इनफॅक्ट नवे कार्यकर्ते अजून ऍड जाता. सो इट इज ऑलवेज नवे तुमचे ऍड जातात काय ना म्हणटात ते कळटलें. पूण एक म्हणटात ते काल जेन्ना तुजे अध्यक्षान मिटींग घेतिल्ली त्या अध्यक्ष तुजो कॉर्डिनेटर को कॉर्डिनेटर म्हण कॉर्डिनेशन कमिटीक जो को चॅरमॅन म्हण आसा तो हजर नाशिल्लो, 2 आमदार हजर नाशिल्ले. सो पयलोच जो कोण चार्ज घेता आनी ताच्या पयल्याच मिटिंगेक जर अशें जाता जाल्यार एज फार एज आय नो को कॉर्डिनेटर जे तुम्ही म्हणटात तो सुनील आय थिंक वॉज आउट ऑफ स्टेशन. हांव तेजे कडेन उलयल्लो आनी आमचे 2 आमदारी बाब एल्टन आनी बाब युरी दे आउट ऑफ स्टेशन. ते फाल्यां येवपाचे आसा. अँड आफ्टर दॅट तेय आमचे बरोबर सगळे आसतले कोण. आनी आमचे बाब सार्दीन ऑल्सो हॅज गिवन अ स्टेटमेंट अँड ही हॅज एक्सेप्टेड द पोझिशन. No, he has accepted the position, but he is telling that तागे जबाबदारी कितेंच ताका खबर ना म्हणून. ना पण ती आता कित्याक काल फक्त मिटींग आशिल्ली ती मेन ऑफिस बेरर्साची मिटींग आशिल्ली. तेन्ना एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची मिटींग आतां जातली, बेगीनच जातली. गिरीश बाब आतां सध्या ना गोंयांत. ती तेन्ना सगळे येतले आनी सगळे आसतना तुमकांच कळटलें की एवरीबडी वील बी देयर. ऑफिस बेरर मिटींग ओन्ली कोर ऑफिस बेरर जे करंट कमिटीचे आसा तांकांच आपयल्लो, सगळ्यांक इन्वायट नाशिल्लो तो. ओके, एक म्हाका सांग सद्याक आतां मेन टॉपिक म्हणजे मेन एलिगेशन जाता दॅट इज काल मिकी पाशेकोचे हांवें ह्याच हातूंत इंटरव्यू घेतिल्ली. तो हें करता की आमच्या तामिळनाडूक हें जाता तेंचें इलेक्शन जाता ताज्या पयलीं थंय इन्चार्ज म्हणून गिरीश चोडणकराक धाडटात. पोंडिचेरी जाता थंय गिरीश चोडणकराक धाडटात. ताज्या पयलीं नॉर्थ इस्टाक गिरीश चोडणकराक धाडिल्लो. आतां गोंयाक इलेक्शन लागीं पावलें आसा गिरीश चोडणकर. सो ताजो डायरेक्ट एलिगेशन की गिरीश चोडणकराक हायकमांड धाडटा ते ओन्ली टू कलेक्ट द मनी. दॅट वॉज हीज एलिगेशन. आनी कितें सांगता तो म्हणटा की बाणावले आपण फाटले खेपेक आपल्याक सांगिल्लें काम कर म्हणून 2 वर्सां पयलीं आपल्याक भितर घेतिल्लो. लास्ट मुमेंटाक AICCचो ऑब्जर्वर आसा गुंडूराव इन फ्रंट ऑफ आमचो गिरीश चोडणकर ही हॅज आस्क्ड तूं आमकां कॉन्ट्रिब्यूट कितें करपाक शकतलो काय म्हणून असो हो येता. पूण ताजो मेन एलिगेशन आसा की गिरीशाक धाडटात ते फकत पयशे कलेक्ट करपाक. सो 4.5 वर्सां कित्याक लागली मिकी? हांव विचारपाक सोदता ताका. 4.5 वर्सां समज तो म्हणटा ताणें पयशे तो म्हणटा आपूण आपल्याक पडून गेले नाशिल्ले कारण आपण पयशे दिवं नाशिल्ले. पूण आतां गिरीश परत येता आनी हेच परत जातले हाका लागून आपूण म्हणटा तो.
सी म्हाका खबर आसा गिरीश भाईन इवन 5 वर्सां पयलीं सांगिल्लें 4.5 वर्सां पयलीं सांगिल्लें एक मनीस हाडचो ओपन चॅलेंज दिल्ली एक मनीस हाडचो आनी सांगचो की बाबा हांवें पयशे घेतला वा 10 रुपयाचे इवन करप्शन केला ब्रायब घेतला ताणें चॅलेंज केल्ली कोण येवना आतां इलेक्शन टायमार भरपूर लोक अशे येतले कितेंय म्हणटले एलिगेशन म्हणटले सो यू कांट टेक दॅट सिरियसली ओके आणि मिकी ऑल्सो वॉज ट्रायंग दॅट टाइम फॉर अ टिकेट आय नो दॅट आणि तेका ती कदाचित मेळुना म्हणून तो त्या रागान अजून ते आतां उलयता आसतलो आय डोंट नो बट सो तूं म्हणटा कितें तुमी प्रूफ हाडात प्रूफ 100% आनीक हें करात 100% प्रूफ हाडात 100% प्रूफ हाडात तुम्ही आशिल्ले न्ही तेन्ना सिस्टमान आशिल्ले प्रूफ हाडात दाखया एक मनीस हाडा एक कॅन्डिडेट इतले आशिल्ले एक कॅन्डिडेटाक सांगू दी की आपणा कडल्यान पयशे घेतले म्हणून गिरीश चोडणकरान ओके हे ओपन चॅलेंज आमी इन पब्लीक डोमेन आतां न्ही 5 वर्सां पयलीं आनी रिपिटेडली आमी सांगला ओके सो म्हाका एकच परत तुका तोच हें करता अशें बी जाल्लें की हाजे पयलीं थोडे काँग्रेसीचे जे सामके पयलीं एक्टीव आशिल्ले सांगपाचें म्हणल्यार की अमित पाटकर इन्चार्ज जावचे पयलीं कांय जाण थोडे एक्टीव आशिल्ले काँग्रेसी भितर ते मागीर सडनली ते कुशीन गेले किंवा ते जे एक्टीव आशिल्ले तितले एक्टीव नाशिल्ले सो हांव ते अमित पाटकरानूच केलो अशेंय म्हणना पूण अशें कितें जालें बी की पयलींच थोड्याक सायडलायन जाले किंवा कुशीन रावप अशें कितें जालें ना सायडलायन रावप म्हणल्यार अमितान न्यू कमिटी फॉर्म केल्ली तितून खुबशे नवे जाण आशिल्ले थोडे ओल्ड आशिल्ले हांवूय आशिल्लो तेज्या बरोबर आमी बरोबर काम केलां थोडे लोकांक दे वर नॉट इन्वॉल्वड इन कमिटी ते नाशिल्ले ते पयलींचे कार्यकर्ते आशिल्ले खूब तेंपाचे कदाचित वरद आशिल्लो तरी कमिटीत थोडे आनी आशिल्ले जना बी तशे दे वर नॉट एडेड इन द कमिटी आय फील हांवें अमिताकूय म्हणलें की आय फील दॅट दे शूड हॅव बीन पयलींचे जे कार्यकर्ते जेणे काँग्रेस सांबाळ्ळा आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपा जाय आशिल्ले कदाचित ते करपा आमी पावना आनी ती चूक म्हाका दिसता जाली दॅट शूड हॅव बीन डन म्हणून कदाचित थोडे इट इज अ फॅमिली आमची एक व्हडली फॅमिली वास्ट फॅमिली आनी केन्ना केन्ना फॅमिलीन सुद्दां चुका जातात केन्ना केन्ना थोडे लागीं जातात थोडे पयस जातात सो इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आतां वी वील आनी आतां आमी जी आतां नवीन कमिटी फॉर्म जातली गिरीश चोडणकर आनी आमचे तिनी वर्किंग प्रेसिडेंट आनी आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सगळे मेळून आमचे कॅप्टन विराटो मेळून सगळे ऑल आमची एंटायर फॅमिली काँग्रेस फॅमिली मेळून जी फॉर्म करतली वी वील मेक शुअर दॅट एव्हरीबडी इज गिवन इक्वल रिप्रेझेंटेशन आतां जी सडन आतां कमिटीची अनावन्स सुद्दां जाला तेतून सुद्दां जर तुमी पळयात 3 वर्किंग प्रेसिडेंट जाला ट्रेजरर जाला कन्व्हेनर जाल्या मॅनिफेस्टो चेअरमॅन जाला प्रत्येकाक जबाबदारी दिला म्हणजे कोणाकूच अशें खंयची लिडराक जबाबदारी दिवना अशें ना आतां हेज्या फुडें कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक जबाबदारी दितली आमी बाकीचे फूल एंटायर पीसीसी कमिटी सुद्दां फॉर्म जातली नवी कमिटी आनी जे पयलींचेय आसा कार्यकर्ते तांकांय आमी इन्वॉल्व करतले जे नवे आसा तांकांय इन्वॉल्व करतले सो इट इज बी अ मिक्स आनी जाणटे नेणटे महिला सगळ्यांक इक्वल जबाबदारी आनी रेप्रेझेंटेशन मेळटलें तितून खंयच आमी फाटी पडपाना दिस टायम सो हर्षित म्हाका सद्याक आतां एक आज आमच्या गोमंतकानूच एक काँग्रेसीचे चेंज जातकीर कितें पोजिशन आसा ते आधार तातूंत म्हजोय लेख आसा तातूंत भितर हांवें एक म्हजो निश्कर्श आसा की एक वडच्यान आमच्या बीजेपीन आपले सगळे बूथ वर्कर्स करून सगळे कमिटी चार्ज करून तांकां कामाक लायल्या विजावीज जो आमचो मेन ओपोजिशन पक्ष आसा काँग्रेस तांकां अजुनूय तांचे खंय कितें चल्लां हेच खबर ना अशे तरेची सिच्युएशन आसा सो तुका कितें म्हणपाचें आसा दॅट वॉज माय ऑब्जर्वेशन सो तुजें यू आर फ्रॉम द सिस्टम आय एम अ ऑब्जर्वर हांव तुमकां सांगता की आमचे जे बूथ कमिटीज आनी ब्लॉक कमिटी आमी काय उगड्यार घालपाचे ना थोडे आमी बूथ ब्लॉक कमिटीज अनावन्स बी करपाचे आसा पण थोडे कडेन आमी फॉर्म करपाक पावना ब्लॉक कमिटीज ते आमी आता ते 15 दिसां भितर आमी जातले अनावन्स जातले आमचे बूथ कमिटीचे खूब आमचे बाकीचे पयलींचे सुद्दां अमित आसतना तेन्ना आमचे जे बाकीचे त्याचे जनरल सेक्रेटरीज आशिल्ले ताणें सगळ्यांनी मेळून खऱ्यांनीच प्रत्येक मतदारसंघान भोंवून तेन्ना हांवूय आशिल्लो पार्ट आमी आमचे बूथ कमिटीज फॉर्म केल्या ते आमचो डेटा सेंट्रलायज सुद्दां आसा ओके सो आमची तुमी ना म्हणपाक शकना बूथ कमिटीज आमचे आसा
ब्लॉक कमिटी थोडे वयर सकल कडे जाल्यात ते आम्ही आता येता ते 15 दिसा भितर करतले. त्याच बरोबर आमचे जे महिला आणि युवा फ्रंटल ऑर्गनायझेशन त्यांची फुल टीम फुल तैनात आसा, फुल रेडी. माझी तरी इलेक्टेड टीम आसा, महिलाची फुल टीम आता जाल्या. प्रतीक्षाय बरें काम करता. आमचो फाल्यां इनफॅक्ट प्रोटेस्ट आसा 3-4 दीस पयलीं आमचोय जाल्लो युथ काँग्रेस मडगांव. सो आमची कमिटी सुद्धा आमची जाग्यार आसा. सो असो खंयच प्रश्न ना की आमचे कमिटी जागे ना वा कार्यकर्ते जागे ना. नाजाल्यार तुमकां ते ऑफिसांनी बी आमचे मोर्चाकय बी आनी फाल्यां येता परां येता 6 तारखेच्या महिलाच्या मोर्चाकय तुमकां दिसपा नाशिल्ले. सो आमचे फ्रंटल्सच न्ही, आमचे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमिटीचे सुद्धा सगळे बूथ ब्लॉक सगळे जाग्यार आसा. आणि ते तुमकां येता ते दिसांनी तुमकां दिसतले. तूं म्हणटा तशें की रस्त्यार येवन जे हे जावपाक जाय ते अजुनूय तशें तितलो फोर्स दिसना अशें हे कित्याक? ना आसा. आमी युथ काँग्रेस करतात न्ही. आमी रस्त्यार आता पयर नीट पेपर लिकाचेर आमी विशय घेतिल्ले, तेज्या पयलीं अनएम्प्लॉयमेंटाचे घेतिल्ले, तेज्या आनी थोडे पयलीं आमी मडगांवां एक रॅली काडिल्ली. हय. मागीर आमी कुंभारजुआं थंय गांधी सर्कलाचेर. सो युथ काँग्रेसचें काम ग्रावंडार येवपाचें, रस्त्यार येवपाचे, लोकांचे प्रश्न घेवपाचे, युथांचे प्रश्न घेवपाचे, हे आमचें काम. आणि ते आमी उठून सुटून आमी करत आसा. आमी आमचे प्रेस घेत आसा, आमचे बायट्स दीत आसा, आमी रस्त्यार देंवत आसा. सो आनी आमचो केडर आनी युथ सद्याच चार्ज आसा. गिरीश भाई येतकीच सुद्धा आनी नवी उर्जा आयला डेफिनेटली. बट वी वील ऑल्सो टेक. पयलीं कितें उर्जा कमी ना डेफिनेटली नाशिल्ली. अमित ऑल्सो वॉज यंग, अमित युथ आशिल्लो आनी आसा. आनी आमी अमिता कडल्यान सुद्धा हांव खुबशे पर्सनली सुद्धा शिकला अमिता कडल्यान. आणि ही हॅज ऑल्सो बीन क्वायट हेल्पफूल अँड हेल्प मी ड्युरिंग माय वेन आय वॉज वर्किंग विथ हिम. आणि आमी नॉट जस्ट गिरीश भाई बट अमित, कॅप्टन, युरी सगळ्यांक बरोबर घेऊन बरोबर सगळ्यांचे ब्लेसिंग घेऊन, आणि इनफॅक्ट इन्क्लुडिंग आवर वर्किंग प्रेसिडेंट हू इज वन ऑफ द मोस्ट सिरियस, MK शेख आसा, आल्तीन सर आसा, सगळ्यांक घेऊन इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिनियर अँड यंगस्टर्स, आणि सगळ्यांचे आशीर्वाद घेऊन आणि गायडन्स घेऊन आम्ही फुडें काम करतले. चित्त एक सद्याक काँग्रेसीचे जर आता हे केले, तूं म्हणटा की तुजे कडेन सगळो सेटअप रेडी आसा, थोडे कडेन ना पण ऑलमोस्ट सगळे कडेन आसा. सो वॉट वील बी द स्ट्रॅटजी नेक्स्ट आता भितर? मेन म्हणटा ते हांव कित्याक लागून म्हणटा की एक आमी आतां सगळे फाटली इलेक्शन लोकसभेचे जावं, मागीर झेडपीक म्हणटू तो जावूंक ना तितलो हे, पण जो मेरेन सगळे एकठांय आयले शिवाय, सगळे ओपोजिशन एकठांय आयले शिवाय बीजेपीक सद्याच्या स्थितीक हरोवप कठीण. ह्या परिस्थितीक काँग्रेसीचे एज अ बिग ब्रदर रोल कितें आसतलो काय म्हणून आज तुमी थरला, कितें जाला, डिस्कशन जाला? आता डिस्कशन आता म्हाका दिसता लोकांचो जो पल्स आसा आणि सध्या लोकांक कितें जाय ते, म्हाका तरी म्हाजो पर्सनल ओपिनियन आसा की लोकांक दिसता सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. काँग्रेस being the principal opposition, आम्ही डेफिनेटली आय थिंक आर लिडरशिप, आमचे अध्यक्ष, आमचे इन्चार्ज आणि LOP आणि MP आणि बाकीचे लिडर सगळे डिसाईड करतले की खंयच्या वेळार केन्ना उलोवपाचे ते बाकीचे इतर पक्षांकडे. वेळ उरला तर ना आय थिंक त्यांचे टॉक्स चालू आसा, बट लेट देम रिव्हील इट. इट इज नॉट माय ज्युरिस्डिक्शन टू टॉक अबाउट इट, बट लेट देम डू दॅट. बट डेफिनेटली आय थिंक गोईंग फॉरवर्ड आम्ही जेन्ना इलेक्शनाक आता देवपा, आता टायमय कमी उरला आमकां. सो अलायन्स ऑफ प्रिन्सिपल, अलायन्स ऑफ ऑल द पार्टीज टुगेदर अँड कमिंग ऑन वन प्लॅटफॉर्म विथ वन अजेंडा. तुमचे आणि गोवा फॉरवर्डाचे तरी तुमचो तो अलाय पार्टनर आसा, हे जरी खरें आसले आसा तुमचे सारखे रिलेशन? 100% आसा, 100%. वाय नॉट? खंय कोणाक कितले सीट्स ते कितें ठरला? ना ते अजून म्हाका दिसता ते काय ठरवना, आणि ते आमची लिडरशिप ठरयतली. पण गोवा फॉरवर्ड इज अ प्रिन्सिपल ऑपोजिशन अलायन्स. ताणे 22 आमच्या बरोबर अलायन्स केला, अँड दे स्टील आर अलायन्स. वी आर कॉन्स्टंटली इन टच. इनफॅक्ट हांव विजय बाबाक सुद्धा रिक्वेस्ट करपाचो आसा की तांचे युथ आता हल्ली जाले एक्टिव्ह गोवा फॉरवर्डाचे. सो युथ काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे युथ सुद्धा मिळून सगळ्यांनी कितें आमी बरोबर विषय थोडे घेवपा जाय. एज अ सिन्स वी आर अलायन्स, आय थिंक वी शुड ऑल वर्क टुगेदर. सो हे हांव म्हाज्या लेवलाचेर म्हाज्या अंडर हांव करतो. काल हांव गिरीशाकडे उलयतालो, गिरीशाक तेच होच प्रश्न गिरीशाक हांवें केल्लो की तो म्हणटा की आपली स्वताची भुमिका आसा की सगळ्या, आणि पोझिशन जे आसा ताणें एकठांय येवन
बीजेपी बरोबर आणि तो म्हणटा आपण जेन्ना हे करतकीर आम आदमी पार्टीचे जे गोंयचे अध्यक्ष आसात वाल्मिकी नायक ताणेंय हे केलें की आमी युती खातीर तयार आसात, काँग्रेसीन जाय जाल्यार फुडाकार घेवचो म्हणून. सो वॉट यू फील दीस अशें आसा की तांचे कडेन टॉक्स चालू आसात, कितें आसात? त्यांचे कडेन टॉक्स चालू आसा का ना आता ते म्हाका खबर ना आनी आय डोंट नो ते उलयतात का ना इट इज नॉट माय दिस थिंग. बट ती बरी गजाल न्ही, वाल्मिकीन जर तशें म्हणलां, हांवें वाचलो जाय स्टेटमेंट, ती बरी गजाल. सो दॅट मिन्स इफ दे आर नाव आतां कितें जालें तें जालें, बट इफ दे आर ऑल्सो इंटेन्शन्स आर करेक्ट, एज लॉंग एज द इंटेन्शन्स आर प्युअर एंड टू फायट अगेन्स्ट बीजेपी, बिकॉज वी शुड ऑलवेज रिमेंबर who are we against. That should everybody should get it clear, and especially for Aam Aadmi. कित्याक ते आमकां अटॅक करता नाका आसतना तो आमचो ऑपोजिशन कोण आहा पयलीं ते पळोवपा जाय. इफ दे आर ऑल्सो क्लियर दॅट आवर ऑपोजिशन इज बीजेपी, देन आय फील, आनी ताणें समज फुडाकार घेता आनी तो म्हणला की काँग्रेसची टिकेट आहे, आय अप्रिशिएट दॅट स्टेटमेंट ऑफ वाल्मिकी, एंड देन वी शुड ऑल कम टुगेदर. और तुमी अशें बी कितें करपा आहा की थोडे पक्षांतले जे आमदार आसात तांकां डायरेक्ट तेजेर काय तेजेर ना ना ना, हेच ही सगळी अफवा, सगळे रुमर्स चल्ला. असं सद्याक हे आहा की क्रूज मे जॉईन काँग्रेस, वेन्झी मे जॉईन काँग्रेस, विरेशाक तुमी घेवपाक सोदतात? ना ना तशें काय ना. एंड आय थिंक विरेश ऑल्सो हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर की तो खंय जॉईन जावपा ना, आनी आमचे काय काँग्रेसचे अशें हांगच्यान आमदार थंयच्यान आमदार करून हाडपाची काय इच्छा ना, कित्याक आमचो त्या मतदारसंघान आमचोय केडर खूब स्ट्रॉंग आहा. वी हॅव अ केडर बेस. तुम्ही आज सालसेती वेली पळया, तुम्ही बाणावली पळया, वी हॅव अ स्ट्रॉंग केडर बेस थंय. आमचो वेली बरो पयली आदलो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, आनी बाकीचे खूब जाण आसा वेलीच्यान. प्लस आमचे बाणावली सुद्दां इज सालसेती वन ऑफ आवर बेस्टियन्स. सो थंय आमचो वोटर बेस आसा. थंय केडर आसता बरो आसा, पण इलेक्शन येता की लास्ट टायम कितें जालें, वेळी तुमचोच आशिल्लो, थंय 2-3 जाण उबे रावले, तुमचो पडलो. नावेली तुमचो आशिल्लो, थंय परत 3-4 जाण रावले, तुमचे पडले. ती लास्ट टाइम जी थोडी चुका जाली, थोडे डिव्हिजन ऑफ वोट झाले, ती ह्या खेपे आम्ही जावपा दिवपा ना. वी हॅव seen our mistakes, we have accepted our mistakes, because if we don't accept, we will not be able to go ahead. So just ही आमचे टॉक आहा ते आमचे भासाभासा ती कन्क्लूड करता आसतना तुका स्वता अशें दिसता, जस्ट एक सारको सिन्सियर तुजे कडल्यान म्हाका एक आन्सर जाय, सद्याच्या परिस्थितीक तुमी बीजेपीक टक्कर दिवपाक शकतात अशें दिसता तुका? काय तुमी सद्याक काडटा तो उस्नो आवेस? ना 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 ना. समज बीजेपी खंयचो पक्ष टक्कर दिवपाकूच शकता गोंयांत, तर तो काँग्रेसूच टक्कर दिवपाक शकता. बट काँग्रेसीक टक्कर दिवपाक आमी सगळे एकठांय येवपाची. तुमच्या नॉर्थ गोवाक कांय शक्तीच ना बीजेपी मुखार, ते सामके तुमकां बुलडोज करून सगळी इलेक्शन. नॉर्थ गोवा पळय, साऊथ गोवा इज डेफिनेटली आमचे आसा बरें. नॉर्थ गोवा आमी वीक आसा थोडे, वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. आमचे बुलडोज केल्यात थंय. ना ना तशें ना, आमी वी आर वीक इन सम कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आमचे खूब जाग्यार आसा वोटर बेस, आनी कार्यकर्ते खूब आमचे स्ट्रॉंग आसा थंय. आतां फॉर एक्झाम्पल परां आमचो म्हापशें 6 तारखेक प्रोटेस्ट आसा, तो नॉर्थ गोवा आसा. तुमी पळया कसो जातलो तो. हांवें सुद्दां प्रोटेस्ट मडगांव केल्लो, पणजे केल्लो तेन्ना सुद्दां ऑर्गेनिक क्रावड कितलो आयिल्लो, जॉयन जाल्लो आमकां, आनी तो विशयाक घेवन आमच्या बरोबर ते तुमी पळया, तुमी पयलींचे फुटेजीस काडून पळया तुमचे. सो वी हॅव अ केडर बेस, वी हॅव अ पीपल देर. अशें ना की ना. आमी नॉर्थ गोवा सुद्दां खूब पयलीं आमी जिखल्या पयलीं, नो डाउट, बट इट्स बीन अ वायल. वी नीड टू चार्ज देम. Now it is now, I think. Yes, I know, but we need to charge long back, but we need to charge our cadre now. Now we will 100%. आमच्याकडे नॉर्थ गोवाचा 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसात. एक महादेवचो मंगलदास आणि शशांक. वी हॅव अगेन अ यंग टीम देर, अँड तेय सुद्दां खूब वॉसिफरसली ग्राउंडार काम करता. त्यांचे आज सुद्दां मिटींग 5 चालू आसा. सो ते कंटिन्युअस ते. सो आता सामको लास्ट क्वेश्चन. 2027 मे बी it may be in December 26 जावपाक शकता, or maybe in February 2027 जावपाक शकता इलेक्शन. तूं कितें सिच्युएशन फोर्सी करता? हांव सिच्युएशन फोर्सी करता की काँग्रेसचो सरकार 100% जातलो विथ ऑल अलायड पार्टनर्स. 110%. हेतून कांय दुबाव ना. काँग्रेस इज गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट. तुका चड आपूण मातशें अति आत्मविश्वासान हो स्टेटमेंट करता? म्हाका म्हाज्या पक्षाचेर, म्हाज्या कार्यकर्त्यांचेर, म्हाजे लिडरशिपाचेर, सेंट्रल लिडरशिप आनी गोवा लिडरशिप तेंचेर पुराय म्हाका विश्वास आसा. म्हाका म्हाज्या युवकांचेर विश्वास आसा, अँड आय नो द यूथ विल वोट फॉर अ चेंज. आय नो आमचे कार्यकर्ते जे ग्राउंडार आसा, आनी हो विश्वास म्हाका बेश्टो असो हवेन येना.
हांव जे काम पळयता आमच्या पक्षाचे जे चल्ला ग्राउंडाचेर त्या भरोसाचेर हांव तुमकां सांगताय 110%. आनीक सगळे ओपोजिशन एकठांय येतले अशें दिसता तुका? You 100% will come. Everybody will come together आणि काँग्रेस विल बी द ग्लुईंग फॅक्टर आणि सगळ्यांक एकठांय हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो आणि तो जातलोय बी. सो ह्या हाजेर आमी आमची ही चर्चा थांबयतात. एक जर अशें जाता जाल्यार आय थिंक एक बरें चिन्ह सुचिन्ह म्हणटात पळय आमी तशें जर सगळे एकठांय जावन हें करतात. आतां बीजेपी कितलो टक्कर दितले कितले हे जातले ते आतां इलेक्शन येतले आनी हय. तेन्ना कशी सिच्युएशन आसतलें ताजेर सगळे ठरिल्लें आसतलें. पूण जर एक असो जर प्रयत्न जाता की सगळ्यांक एकठांय हाडून तर आमी हें करया इलेक्शन लडया हय. जाल्यार म्हाका दिसता ते सगळे गोंयकारांक जे सामान्य गोंयकारांक दिसता हय. तेय आतां इवन काँग्रेसीक दिसपाक लागला आनी बाकीच्या पक्षाक दिसपाक लागला अशें म्हणपाक हरकत ना. हरकत ना. सो म्हाका दिसता की एक म्हणटा निमाणे कडेन सरकार कित्याक हाडप? लोकां खातीर हाडप लोकांक आनी लोकांचो सरकार जातलो ह्या हय. खेपे. ओके लोकांक जाय तसो सरकार जातलो. ओके. सो तशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता की लोकांकय हेच जाय आसतलें. मागीर तो बीजेपीचो सरकार जावं किंवा काँग्रेसीचो ओपोजिशन सरकार जावं पूण लोकांक आपलो सरकार आयिल्लो जाय आसतलो. तशें जावचें इतलेंच आमी मागतात आनी ही चर्चा हांगा थांबयतात. देव बरें करूं. देव बरें. आनी आमचे Thank you. पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.